गोंयाक डिजिटली सक्षम करप, सगळे प्रशासकीय कारभार ऑनलायन करप, येवजण्यांचे अर्ज, तांचो स्टेटस तशेंच सरकारी प्रशासनातल्या वेगवेगळ्या खात्यांक थेट कंप्युटराच्या एका क्लिकाचेर उपलब्ध करून दिवपा मेरेन सरकारान पावलां मारल्यात खरी, मात त्या पावलांक फावो तशी जोड ना. आमदार संकल्प आमोणकर हांणी विचारिल्ल्या एका लेखी प्रस्नाक गोंयान फकत 10 वाठारूच वायफाय हॉटस्पॉट करपा मेरेन सरकाराक येस. एक्टिवेटेड वायफाय लोकेशनात सांखळेन 3, पर्वरे 2, बिचोले 2, ताळगांव 2 आनी बाणावलेत 1 वाठाराचो आस्पाव. गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघांत डिसेंबर 2023 मेरेन वायफाय हॉटस्पॉट करपाचे आयटी मंत्री रोहन खंवटेची लेखी जाप. सरकार म्हणटा वायफाय कनेक्टिव्हिटी टेंडर खंय इन प्रोसेस. डिजिटल इंडियाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान गोंयाक डिजिटली सक्षम करपाची मोख दवरल्या खरी, पूण गोंयच्या 10च वाठारांनी वायफाय हॉटस्पॉट करपाक सरकाराक येस येयला. म्हणजे एका सायडीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचें स्वप्न आसा की कॅशलेस इंडिया करपाचें. त्याच बरोबर गोंयची जी सरकारी ऑफिसां आसा गव्हर्मेंटाची, तितून सुद्दां आतां कॅशलेस प्रायस ऑनलायन पद्दतीन जातले. पूण सरकारान जर 10च वाठारांनी हे वायफाय हॉटस्पॉट केलेले आसा जाल्यार कितल्या फास्ट आनी कितपत हे गोंयाक ते डिजिटली सक्षम करपाक पावतले काय, होय तितलोच प्रश्न आसा. जग 5Gत पावला. सगळे मोबायलाच्या एका क्लिकाचेर मेळटा. बरेचशे वेव्हार आतां ऑनलायन. मात गोंयांत अजुनूय तशी डिजिटल क्रांती अवेटेड. वायफाय हॉटस्पॉट आतां काळाची गरज जाला. मात गोंयांत अजुनूय डिजिटल क्रांती तशी पयसूच आसा अशें वायफाय विशीं गोगल गायच्या स्पिडीन जावपी सरकारी कारभार पळयल्यार दिसता. शाळा आसूये ना जाल्यार सरकारी वा खाजगी कार्यालयां ती ऑनलायन सक्षम जावप ही काळाची गरज हाची जाणविकाय घेवन सरकारान गोंयाक डिजिटली बूस्ट करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.